धारबांदोड्यात सद्याक ब्लॅक पॅन्थराचो वावर वाडला. तळावो नागरीक अतुल नायकाच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थर हल्लो करतनाचो प्रसंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यान कैद जाला. बुधवारा धारबांदोड्या अतुल नायक हांच्या सुण्याचेर ब्लॅक पॅन्थरान हल्लो केलो. ब्लॅक पॅन्थराच्या हल्ल्याचो प्रसंग सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद जाला. चार दीस पयलीं तांचो एक सुणो गायब जातो. ह्या नादी 15 परस चड सुणे गायब जाल्ल्याचे अतुल नायक सांगता. कालच्या प्रसंगाची ताणें रान खात्याक म्हायती दिल्या. भायर म्हणटा धारबांदोड्यान पडटा. सो पयर 4 तारखेक रातचो आमचो आनी एक असोच कुत्रो वागाट्यान व्हेलो. आमकां दिसलेले वागाटी म्हणून पयर सीसीटीव्हीन पयल्या उपरांत कळ्ळें की तो ब्लॅक पॅन्थर म्हणून. सो आतां ब्लॅक पॅन्थर हाज्यान पयलीं आमी केन्ना अशें कंप्लेंट बी करपाक वचना, कारण वागाटी अशें म्हणून ओगी रावल्यो. सो पण आतां पयल्या उपरांत कळटा की ब्लॅक पॅन्थर म्हणून. सो आतां आमी तांकां फॉरेस्टाक सांगलेलें आसा. इवन हेज्या पयलीं हो इन्सिडंट अशे खूब जाले हांगा. म्हाजे ऑलमोस्ट 15च्या वयर कुत्रे तेंच्यांनी व्हेल्ले आसा. प्लस ह्या इन्सिडंटाच्या मागीरूच 2 दिसांनी परत एक माजरय व्हेला. सो अशें चालू आसा. ह्या भागान लोकांचे अंदाज आमचे व्हरतात, आमचे सकयल तें घर आसा तेंचेय व्हेला. कितलो आसतलो व्हडलो असो अंदाज? व्हडलो म्हणजे ते सीसीटीव्हीचेर पयला एक अशें दपर भरपर्यंत तरी आसा मनशाचे. एक वर्सा बी आसता. वर्सां आतां म्हाका दिसता खूब जाणांगेर हे केला तसो काय तुमचे आनी कोण? आमचे व्हरता तेंचे सकयल वयर तेंचे एक घर आसा तेंचे. म्हणजे तो यूज टू जाला हांगासर तेका भोंवपाक. सवय जाला. हेज्यान पयलीं सुद्दां म्हाजे आनी एकदां सीसीटीव्हीन असो कॅमेरान रेकॉर्ड जाल्लो तो, पूण तो खूब पयसुल्यान रेकॉर्ड जाल्लो. हांगा गेटी कडेन येवन बसलेलो आमच्या रातचो आनी हांव जागो जालो 2 सुमार. तो म्हाज्या भितर आवाज जालो म्हणून तो पळो. तेच्या एक 10 मिनटां भितर तो सकयल्यान तेंचो कुत्रो घेवन गेलो. ओके. सो आतां कितें फॉरेस्टान सवय जाल्ली आसा अशें हांगा. फॉरेस्टान कितें एश्युरन्स दिला तुमकां ट्रॅपर बी लायता म्हणून? तेंच्यांनी सांगता म्हटलं आतां फुडलो प्रोसिजर कशें कितें तें पळयता आनी सांगता अशें म्हटलें. कितें एक्झॅक्ट कितें करता तशें सांगना, पूण कळयता अशें म्हटलें. सीसीटीव्ही फुटेज जाले तुमचे कडल्यान? सीसीटीव्हीन म्हाका धाड म्हटलें. ओके. अतुल नायक. आमी आज धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या वंडाळा हांगा आसा, जे जाग्यार राती ब्लॅक पॅन्थर येवन तेंचो अतुल नायक अतुलाचो एक कुत्रो येल्लो आसा आनी सदांच हांगा येता आनी तो राती सीसीटीव्ही कॅमेरान कॅप्चर जाल्लो आसा. तुमी पळयता की जे रानटी जे जनावरां आसा, बिबटो म्हूण मागीर पॅन्थर म्हूण अशे मोठ्या प्रमाणान ह्या भागान जनावरां दिश्टी पडटा. आनी ती रातची लोकांची जी कुत्रे पोसलेले आसा ते कुत्र्यांक घेवन हांगा येवन उचलून व्हरता. पयलीं अशें आसतालें की फोन केली म्हणटरीर फॉरेस्टार येवन हांगा पिंजरो लायताले, पूण आतां कांय ना. आतां फोन केलो जाल्यार आयकना ते. तुमी कंप्लेंट बरोवन दिया, लोकांची सायन घेवन दिया की तुमकां ह्या वाघा पासून त्रास जाता अशें म्हणून सांगा म्हणटा. तेन्ना सरकारान हेजेर बारकायेन गांभीर्यान हेची दखल घेवची. जे कोणी गांवची जर कोणी सांगता की हांगा डेली वाघ येता, जावं बिबटे येता, जावं पॅन्थर येता, अशी येता, तेन्ना सरकारान जेन्ना फॉरेस्टाक कोणी सांगलें जाल्यार ताबडतोब ताका त्या जाग्यार पिंजरे लावपाची ही सोय सरकारान करची. ना तांकां अर्ज दी, मागीर अर्ज दिवन मागीर 15-20 दिसांनी मंजूर जाल्यार त्या जाग्यार पिंजरे लायतले आनी ताका कॅप्चर घेतलो अशें जावपा जायना की फालतू काणी कोणाचे जीव वचूंक शकता. त्या पॅन्थरामुळे आतां जर पॅन्थर दारा येयलो आनी कोणी जर सहज भायर येयलो आनी जाल्यार त्या पॅन्थरामुळे तेजेर एटॅक जावंक शकता आनी तेजो जीव वचूंक शकता. तेन्ना सरकारान हेची गांभीर्यान दखल घेवची अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर धारबांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकर.